ओके, काल सीएमान स्टेटमेंट केलो की जे गोयचे बिझनस आहा ते आतां आउटसायडर टेक ओवर करता म्हणून, आनी अशे आउटसायड टेक ओवर केले जाल्यार गोयचे जे लोकल्स आहा बिझनस तेंच्या हातींतल्यान वयतलो म्हणून. पळय, आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो पयलींतल्यान जे भायल्यांचे जे बिझनस आसा आयज गोंयचे हेजे कॅप्चर करपाचो प्रयास चल्ला, हेजे कंटिन्युअसली आमी उलयत आसा. आनी ताकाच लागून आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हो जो बील आसा हो बील आमी इंट्रोड्यूस केल्लो, जितून आमी गोंयकारांचे जे धंदे आसा ते प्रोटेक्ट करपाक लागून आमी डिमांड आसा तितून. आनी पण आयज हो जो सरकार आसा, जसो डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएमान एक स्टेटमेंट काल जो केल्लो आसा, तो स्टेटमेंट एक फोकाडा कशें दिसून येता. कारण कितें? कारण एक आसा तो म्हणजे जो सरकार आसा, सरकारान जी मेजॉरिटी आसा 33 आमदाराची मेजॉरिटी, विथ द स्ट्रॉंगेस्ट मेजॉरिटी वी कॅन से तेंचेड आसा. आनी तरी पूण जो लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन आमी जेन्ना पोगो बील घातले तेन्ना फोकाडां मारली. आमी म्हणटा तुमचे कडेन पोगो बील न्हू, नाल्यार दुसरो खंयचो तरी कायदो जो आसा तो कायदो इम्प्लिमेंट करून खंय ना खंय आमच्या धंदेकारांक, आमच्या गोंयकारांक सपोर्ट दिवपाचो कायदे हाडपाक जाय. मात अशें हो बीजेपी सरकार मात्तूय करिना. आनी ही जे स्टेटमेंटां करता ही फक्त लोकांक अंधाधुंदी करपाक लागून स्टेटमेंटां करता. खरेंच तुमकां दिसता की गोंयचे जे धंदेकार आसा, गोंयचे धंदेकार आसा ते उरपाक जाय, नाजाल्यार पोगो बिला सारकें जावं पोगो बील हें हाडपाक जाय, इंट्रोड्यूस करपाक जाय आनी तें पास करून घेवपाक जाय. जावं तुमकां दिसता की तुमचे कसले कायदो आसा, जो कायदो गोंयकारां खातीर बऱ्या खातीर आसा तो कायदो हाडा, जाय जाल्यार आमकां अप्रोच करा, आमी तुमकां सांगता कशें इम्प्लिमेंट करपाक शकता. पण हितून आयज तरी ह्या बीजेपी सरकाराक दिसून येता की तांकां मात्तूय गोंयकारांचें पडलेलें ना. आनी ताकाच लागून खंय ना खंय भायले येवन आयज आपणाची जी लॉबी आसा ती वाडयत चल्लेली आसा. आमचे बाजार तुमी पळयता आसतले, आख्खे बाजार आमचे कॅप्चर केल्ले आसा. आयज सादे नुस्तेकार, सादे आमचे भाजीकार, सादे आमचे फुलांकार गोंयकारांक खंय ना खंय भायर मारता आनी आपूण जाय तशें होलसेल रेटीन ते विकपाक हें केल्लें आसा आनी बाजार कॅप्चर केल्ले आसा. गोंयकारांक धांवणयता ही परिस्थिती जाल्ली आसा. हेजे पयलीं आमी कितलेशे इश्यूज जे आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी हे आयज इश्यू वाडत चल्लेले आसा. हे हातीभार वयता आनी टायम येवची ना की गोंयचे दर एक धंदो जो आसा हो टोटली भायले कॅप्चर करतले आनी गोंयकार गोंयांतूच परके जातले.